तिसरी इंडिया मास्टर स्कॉलर इन GIS आशिल्लो. तातूंत भितर हांवें सरफेस वॉटर आनी ग्रावंड वॉटर हाजेर इंटरेक्शन करपी असो स्वॉट मॉड फ्लो हाचे कपलिंग केल्लें. स्वॉट हो मॉडल सरफेस वॉटराचेर काम करता आनी तातूंतल्यान आमकां एग्रीकल्चरा खातीर आउटपुट्स क्रिएट करपाक जाता. आनी मॉड फ्लो हो मॉडल 3D ग्राउंड वॉटर मॉडलिंग करता, ज्याचे आउटपुट आमकां 3D मेळटा. ओके. तर हाजेर हांवें काम केल्लें तुंगभद्रा वॉटरशेडाचेर एग्रीकल्चरा बरोबर कनेक्ट केल्लें. सो ह्या स्कॉलरशिपी खातीर खुबशे एप्लिकेशन्स आयिल्ली तांकां. तातूंत भितरल्यान फर्स्ट राउंडा खातीर तांणी तांकां SOP म्हळ्यार स्टेटमेंट ऑफ पर्पज दिवपा आशिल्ले आनी आमचो प्रपोजल दिवपाचो आशिल्लो. तातूंतल्यान तांणी सेकंड राउंडा खातीर 90 स्टुडंट्स सिलेक्ट केले, जातून भितर आमची आयडिया पिच करपा आशिल्ली, प्रेझेंटेशन करपा जाय आशिल्लें. आनी तातूंत भितरल्यान तांणी इंडिये भितरले वेगवेगळे IIT सेंट्रल युनिव्हर्सिटींतल्यान स्टुडंट्स काडले 10. तातूंत भितरल्यान हांव सिलेक्ट जालो. फुडें म्हाका ह्या स्कॉलरशिपींतल्यान रोख बक्षीस मेळटा आनी ArcGIS Pro म्हणले सॉफ्टवेअराचे लायसन्स मेळटा 1 वर्सा खातीर, पर्सनल यूज लायसन्स, जातूंत भितरल्यान हांव रिसर्च करपाक शकता. आनी इसरी इंडिया ह्या कंपनीन म्हाका डायरेक्ट इंटरव्यू ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जॉबा खातीर. प्रोजेक्ट केला पळय कितें रिसर्च, ताचो फायदो कितें जावंक शकता? इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकिंग. मागीर क्रॉप कशे डायवर्सिफाय करपाक जाता किंवा ड्रॉट आयल्यार कितें करपाक जाता, असं आमकां फ्युचरान म्हळ्यार फ्लो प्रेडिक्ट करपाक जाता ह्या मॉडलाचेर. म्हळ्यार सरफेस वॉटर आनी ग्राउंड वॉटर एग्रीकल्चर रिलेटेड हातून कशें म्हळ्यार कितें करपाक जाता तातूंत फुडें अशें. सो आमी फोकस केला एग्रीकल्चरान. ओके. हांव फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयर हांवें केपें कॉलेजीन केल्लें BSc, आनी BSc ऑनर्स करपा खातीर हांवें खंडोळा कॉलेजीन एडमिशन घेतलें 3rd इयरा खातीर. हांव MSc करता आतां मुंबय युनिव्हर्सिटी. ओके ओके ओके. हो जो प्रोजेक्ट आसा तो आमी गोंयचे नदीचेर सुद्दां एप्लाय करपाक जाता, जशें मांडवी नदीचेर, जुवारी नदीचेर, आनी ताजे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग करपाक शकता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.